हरे कृष्णा. कोंकणी सात्विक कुकिंग चॅनलांतू सगळ्यांक स्वागत करताची. आज आम्ही पळोवया हक्का नूडल्स कशे करचे म्हणून. तेवे लसूण पियाक घाल नाशी पळोवया. हरे कृष्णा. हक्का नूडल्स करचे खातीर हांवें नूडल्स खतखत काडून 10 मिनिट सिजोवन जातरी वान घालल आसा. आमी एगलेस नूडल्स घेवका. हांव हे स्पॅगेटी नूडल्स घेतिल्ले आसा. नॉर्मली पास्ता करचे नूडल्स हे जाल्यार ड्युरियम आशिल्ले मिक्स हांतू रोल लावनी गोवा पिठाचे ताका आरोग्या चांग म्हणून हे नूडल्स घेतिल्ले आसा. आतां हे वाण घालून जातरी नूडल्स आमी हांतू मीठ आनी चिके तेल लावता. तेल आशिल्ले मीठ तेल घालिल्ले मीठ चिके उदरे राबता ते. आतां आमी हांगा स्वाद अनुसार मीठ घेतिल्लें आसा. हे व्हिनेगर 2 होट्स टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून तेल सनफ्लावर ऑयल, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस आणि हे 2 टेबल स्पून सोया सॉस. हे पुरा जैन सॉस. आणि व्हेजिटेबल्सांत आमी कॅबेज कडेक ग्रीन कॅप्सिकम आणि बेल पेपर घेतिल्ले आसा. तुम्ही बीन्स कॅरेट त्या बरी व्हेजिटेबल हांतू घालयता. आणि आल्ले आणि तरमिरसांग हे 3 होडी तरमिरसांग आणि आल्ले सनसन कट करून दवरलेले आसा. सुरवेची आमी हे तेल घालका. तेल घालून जातरी आमी कट केलेले आले तरमिरसांग घालतले. गॅस थोडे दवरता. आले तरमिरसांग भाजून येताना आमी येदेची तांतू हिंगा पिठी घालता. हातून हिंगा पिठी सांगच्या विसरलेली. येदेची हिंगा पिठी घालता. एक म्हणता पण पिंच तितलेच. गॅस हांतू सांग दवरताना आमी थोडे दवरता. तरमिरसांग आणि आले भाजून येत म्हणताना आमी तांतू कॅबेज घालता. कॅबेज भाजून येत म्हणताना आमी आसिल व्हेजिटेबल तुला घालता. तुम्ही कॅरेट बीन्स घालचे म्हण आसल्यार ते फस्ट उदकान खतखत काडून पार बॉईल म्हणटाची चिके सिजोवन घाल जत्तर हांतू घालता. म्हटल्यार चिके हलवे आसता. हे पुरा व्हेजिटेबल वगी सिजून येता. कॅरेट बीन्स कॉर्न हे एक न उदकान तू 2 मिनिट दवरलं तर हांतू घालता. सो एक 2 मिनिट व्हेजिटेबल सिजून जातरी आमी फस्ट सोया सॉस घालतली. सोया सॉस जातरी ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस आणि व्हिनेगर. येतानाची आमी मीठ घालता. नूडल्स आमी मीठ ऑलरेडी घालेलें आसा आणि व्हेजिटेबल चितले मीठ घालेलें. मीठ घालून जातरी तुम्ही एक जण केचप घालताची. अर्धे एक स्पून केचप जायला केचप घालयता. आणि अर्धे चमचे साखर, एकदम छान अर्धे चमचे साखर. कडेक लास्ट आम्ही शिजयलेले आणि लायट करून ताका मिक्स करता. पुरा मिक्स करून फ्लेम हाय आसा व्हेजिटेबल्स आणि नूडल्स लायट करून आम्ही मिक्स करता. सो आमगे हक्का नूडल्स आम्ही एक बाउला काडचे आसा आणि ताजेवेरी तुळसी दळ दवरून प्रितीन कृष्णाक अर्पण करता म्हणून सांगून कृष्णार्पण मस्तु करचे. हरे कृष्ण.